मार्ना शिवोलच्या इंग्रोज वाड्यावयल्या लोकांक रातचो बिबटो दिश्टी पडला म्हूण थळावे सांगतात. लोकवस्तीन जावपी बिबट्याच्या ह्या वावराक लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. राना खात्यान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. घरा येवन आलो आनी डायरेक्ट न्हिदलो. म्हाका कांय आयकोंक ना, मात त्या सॅक्युरिटीन सांगलां हिंगासान ताणें वडकी मारल्या ही. सो हिंगासान वडकी मारल्या जाल्यार एक सुणें बी मारना न्हू ही वडकी. सुणें आसले भायर मात कांय आयकोंक ना. सो तो लेपर्ड जाल्यार म्हाका दिसता एक्शन घेवंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन, कित्याक सगळे रेजिडेंशियल एरिया, सो लोक बीन आहा आनी रातचे वेळी भोंवता लोक. कितें एक्शन घेवंक जाय. एक वाद गेलो रातची 12 सुमार 12 सुमार गेलो. ओके, केन्ना जालें? रातची 12 जालेले. तेणी सिक्युरिटी पयली आनी हांगारसून येयले. मागीर तो म्हाका सांगले सकाळी अशें माव मग ते आवाज आयकले हांव थोडो. आवाज येयलो? हय, आवाज येयलो. हांव भायर येवंक ना. कसलो आवाज येयलो? ते कितें हांव जावं म्हणून ते कितें जालें मातशें. कोण तरी थंयच्यान पासार जाल्ले आयको येयले. हय हय अशें हय आवाज येयलो. ओके, मागीर तुवें कोणाक सांगलें? हांव तेंकां सांगलें, तेंकां खबर कळालें मागीर सगळ्यांक. हय.